Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Agriculture Procedure and Livestock Marketing promotion amendment हाडलेलो आसा APMC Act परत एक नवीन amendment हाडिल्लो आसा अंडर सेंट्रलाचो अमेंडमेंट आसा ताज्या बेसिसाचेर परत एकदा अमेंडमेंट केला 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो फाटले तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकांच परत एका वर्सा खातीर तेंची अपॉइंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड. Specific rationalization of the expenditure due to the current COVID-19 crisis in the state. First, the defer the expenditure sanction for all the capital works and which have been granted administrative approval for all the state government departments, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Second, defer the recruitment of all the government department and autonomous bodies, state PSUs, local bodies receiving the grant from the state up to the December 2020. Defer the project-specific borrowing of all the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Ban on the foreign tours, non-essential domestic tours funded by the state government till December 2020. Compulsory travel by economic class for all elected representatives, officials of the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies while travelling by air till December 2020. Ban on the purchase of the items, furniture, cupboards and all the electrical equipment, computer printers, photocopiers, xerox, air conditioners, telephone instrument machines and office vehicle staffs. हाज्या व्यतिरिक्त आमी सगळ्या आमदारांचो म्हणजे 30% ऑफ द सॅलरीज ही एका वर्सा खातीर, इट इज नॉट फॉर द 1 month बट एका वर्सा खातीर जी आसा ही CM रिलीफ फंडाक गेल्ली आसा. ताज्या भायर हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जे 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमदाराकूय मेळटाले ते कट करून म्हणजे ताजो प्रपोजल मूव जाला, अजून फायनलायज जावंक ना, म्हणजे सेक्रेटरीच्यान येवपाचो आसा. इट इज एट पार विथ तो थोडोसो तो उरला प्रोसेस. इट इज कमिंग एट पार विथ द बँक रेट ऑफ इंट्रस्ट. सरकार सापूच जर्जर झाला. खर्चाची कापाकापी थळाव्या संस्था मेरेन पावली. आता नगरपालिकांनी स्वतःचो खर्च स्वतः सांभाळपाचो. तुमचे कितें ते तुमी पळयात म्हूण DMAचे मुरगांव पालिकेक फर्मान. म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्नमेंट लॉकडावन करूंक शकना. तेंचे म्हाका दिसता फायनान्शियली कंडिशन सारखे ना. तेका लागून तेंच्यांनी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन दिला की आपापली म्युनिसिपालिटी आपणा पेमेंट आपणी करपाचो. आनी म्हाका आमची म्युनिसिपालिटीक 1,30,00,000 सुमार मंथली पेमेंट जाता. हांव सांगूंक सोदता की म्हटल्यार पेमेंटाच्या परस आमच्या हेल्थाची काळजी घेवंक जाय. DMA म्हणटा की हेल्थ इम्पॉर्टंटूच, पूण सायड बाय सायड काम करून आमी चलपाची गरज आसा. सांगचे म्हटल्यार म्युनिसिपालिटी कडे सॅलरी घालपाक पयशे व्हेरी डिफिकल्ट जमना. याचं कारण एकूच की जो आमकां एक्चुअली आमकां एक ग्रांट्स गावतलो, ऑक्ट्रॉय आमकां ग्रांट्स गावतलो आनी त्या ऑक्ट्रॉय ग्रांटाचेर आमी सॅलरी सारकी डिस्ट्रीब्यूट करताली. ते ऑक्ट्रॉय ग्रांट्स आमचो बंद जाल्लो आसा. जेन्नासून GST जाल्ले ते ऑक्ट्रॉय बंद. जेन्ना फर्स्ट ऑक्ट्रॉय म्हणटालो तो टायप ऑफ टॅक्स, पेट्रोलियम टॅक्स, तो टॅक्स पयलो फक्त वास्को म्युनिसिपालिटीक गावतालो. तो गव्हर्नमेंटान तो आपूण स्वता घेतलो आनी बाकी सगळे म्युनिसिपालिटीक डिस्ट्रीब्यूट करपाक लागलो. जेन्ना जो तो टॅक्स आमकां गावतालो तेन्ना आमकां कांय टेन्शन नासलेलें. पूण आतां आमकां येतलो अशी परिस्थिती जाल्या की आमकां सॅलरी घालपाक आमच्या चेअरपर्सनाक व्हेरी डिफिकल्ट टफ टायम आसा. इतले मजगतीं गोंयांत 91 बारीक सारीक वाड्यांनी वीज पुरवणेची व्यवस्था करूंक बुधवारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. ह्या वाड्यांचेर लाट पावली काय गोंयांत खंय भौशीक वीज पुरवणेचे टार्गेट 100% पुराय. गोंयांत जर वी क्लेम 100% इलेक्ट्रिफाईड, देर आर सम प्लेसीस स्टील विच आर नॉट इलेक्ट्रिफाईड. म्हणजे देर आर 91 हॅमलेट्स इन गोवा. दे मे बी 2 houses, 1 house, 3 houses or 4 houses, मॅक्झिमम 7 घरां असे 91 हॅमलेट्स हांवें आयडेंटिफाय केले जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो. कित्याक आमी इलेक्ट्रीक 100% इलेक्ट्रिफाय म्हणटा, पूण तशें नाशिल्लें. हे धनगर समाजाचे लोक वयर रावताले आनीक मकटगरी म्हणून आमी सदांच तेजे पेपर वाचता तुमच्या न्यूज पेपरांतल्यान, तांकां ना. सो तेणें कोणें तरी तेन्ना कोणा LED तांकां सोलर पॅनल दिली, ती कोण मेंटेन करना. सो आज कॅबिनेटान एप्रूव केला दॅट वी वील रीलूक, वी वील रिइन्वेंट, रिचार्ज, मेंटेन फॉर 5 years. और आज एप्रूव केला. सो वील बी रिमुव्हिंग द टेंडर आनी तेन्ना आमी वी वील ऑल गोवा वील बी 100% इलेक्ट्रिफाईड. ओके, प्रोजेक्ट कितले आहे तो? सो एवरी इट वील बी अराउंड लेस दॅन 1 crore. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार.